सोडून आमी आयल्या पोयसिया पडदेसा आवडो मोजो जेजू परगट करूंक आख्या ताच्या संवसारान हातांत बोल्सान पयशे ना पांयाक आमच्या ना पळयवा कांयच एक नाका म्हाका फकत लागल्या क्रिस्ती ओतम्याची तान जेजू 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 रात दीस चलोन आमी आयल्या दोंगर वाठारांतली वेंगोंक रावता सोदूंक भोंवता क्रिस्ती शेली सांडलेली मोज्यान चलोंक जायना फुडली वाट उरलेली मोन्ना गोश्टां विस्वाशी रावतेले जेजूक आमी भास दिलेली जेजू 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 चल कारवाल तू फुडल्या गांवान वच हांव ह्या गांवान सांडलेल्या शेलयांक एकठांय करता पूण पियोवपाची कसलीच गरज ना आमचेर कसली अडचण येत जाल्यार जेजू ताका फुडो करतलो बरें तूं बरे भाशेन रातीक सदांच्या जाग्यार मेवचें घे ही थोडी फळां आसात भूक लागली जाल्यार खावन घे नाका ती तुज्या सांगाताक व्हर आनी जरी तर भुकेक लागून कोणे जेजूक पाठ केल्या जाल्यार ही फळां तांकां दी आनी तांकां परत जेजूशी हाड चल वेळ लायनाका तूं बरे भाशेन रातीक सदांच्या जाग्यार मेवचें सांबाळून कारवाल सांबाळून वच सांबाळून वच जायती फेस्तां चालू असतात आनीक हो फेस्तांचो काळ आतांच तुमी पांच जेवाजाची एक सीन पळयल्या ह्या सिनींत जो रोजा सांगाताक आवे डिसोजा होच तो आवे डिसोजा ह्या चित्रांतल्यान तुमकां दिश्टी पडटा ताणें तियात्र पालकाचेर आपलो जायतो वावर केला आनीक आपली कला लोकांच्या मुखार सादर करपाचो ताचो जायतो हावेस आसा ताका जायती उमेद आसा हेच उमेदीन भरोन ताणें ह्या कोंकणी पालकाचो खेरीतपणी तरेकवार बरी बरी कांतारां गावन लोकांक खुशाल दवरल्यात हांवें आयच्या माणका मोतया कार्यावळीन तुका माये मोगाचो आनीक उर्बिवरीत येवकार हांवें ह्या 15 वर्सांच्या काळा मध्ये तुवें तियात्राचो जायतो वावर केला आसतलो ताचेर मातसो उजवाड घालचो ना हय ह्या 15 वर्सांक हांवें खुबशे डायरेक्टरांक काम केलां चडशे म्हणजे सी डी सिल्वा पॅट्रीक दोरात प्रिन्स जेकब बेन एवेंजलिस्ट मागीर कॉमेडियन डॉमिनीक मागीर तेजे म्युजिकल शॉक तशें आमचे साम्युएल कारवालो अनिल कुमार मागीर अनिल ओल्गा तशें साबार आनी जायते जाण आसात आनीक हांच्या मदें चडशे हांवें भुमिका म्हणटा तितली करूंक ना पूण चडशें म्हजें आहलें म्हणटा सिंगींग जायतीं कातरां त्रियो डुएट चौको तेज्या बराबर आनी कोणाच्या बराबर तर एक रोल दिलो रोलूय करचो पडटालो तूं जाण आयज काल रोल नासतना कांय जायना त्या दिसांक कांतारांकूच घेयना रोलूय करचो पडटा सो ह्या भाशेन हांवें जायतें खूब जाणांचें बरें काम केल्लें पळय हांवें ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आयज आमी हो इफीचो काळ आनी ह्या काळांत हांगासर एकठांय जाल्यात ह्या खिणांत खंयच्याय तुज्या एका कांतारान आमी फुडली पावल मारुया मारे एक एक उतर म्हजें आयकोन ह्या उतरांची सोजमोणी काड सदांच तुलार विकायेन चोल कोन्ना कांय व्हडली गोरविदाद केन्ना मोडोन काळा पडत मनशा तुज्या जिविताचें झाड गिरेस रस्त्यार पडोन मेल्यात हें चिंत दोळ्यांत सामका राड बरे भाशेन तूं चलशी तर जाणा जावं कोणूच तुका लागोना हें तूं दुसऱ्याक सांगता पूण तुका संवसारान कोण हें सांगोना
येण्याचे आमी बरें चिंतीत तर कांयच बाट जावंक पावचें ना तुका संवसारान बऱ्यो करून तूं आदारून सारकें मनीसपण राका दोन उतरां सांगोन दिता नियाळ्या रुपरांत मोनाक कांतार म्हजें आयकोन घेयात वायटा म्हणो ना कोणाक गोड तोशें कोडू तें लागोत कांतार हें जायत्या जाणांक जोणेक एकल्याक सोत्तें आसा दिसता तशें उतर आपणाक कांयचे काय उलोवचें न्हय देवान दिलां म्हूण तोण स्वताक फाटीं दवरून सांगचें न्हय आपलें व्हडपण नाका जालेलें उलोवन आमकांच आमी काडटा फोण वायट कर्तुबां करची तो बऱ्यो कंपनी जाता बोन मनीस तो फुडें पावता चोरशी जाल्यार जावं ल्हान आपलेच पदवे नांव सोडलां म्हूण वोशें म्हणटा जायते जाण खंयचे आडतीन फुडें वचोन संवसाराक तूं जोडटा मान एक व्हडो फकत एकूच कारण तुका मानून घेतला म्हूण लोकांक सदांच काळजान उठतलो बाबुयणांनी तुमचो उपकार तुमकांच लागून आमचो वावर वसोत आसा मुखार उपकार तुमचो वाटोयता राबोवन हांव सोबे माजरान सगळ्यांक तुमकां सालाम मारता हुबो राबोवन पालतात खरेंच हांवें तुवें एक बऱ्यांतलें बरें कांतार गायलां आनीक आमी मनीस कितें जरी तर आमी मनीस एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार आमी एक बरे भाशेन चल्ले जाल्यार जायतें बरें जावंक येता ह्या कांतारांतल्यान तुवें तें सगळें रंगयलां हांवें आतांच आमी 5 वाजाचो एक सीन पळयलोलो तातूंत ज्यो रोजा सांगाताक तुवें एक भुमिका केल्या ह्या भुमिके वयर कांय सांगचो ना हय सांगतलो हे भुमिके वयर म्हणचे सांगचें बरें म्हणल्यार जेन्ना जेकबान म्हाका सांगलें हांवें एक धाकटोसो रोल आहा तें चडसो हांव रोल करूंक वचोना पूण तो म्हणालो रोल तूं रोल कर हो आनी तुका जाय तो हितून इफेक्ट येतलो पूण जालें कितें तेन्ना म्हणजे जोरोज म्हणून लागलो हे भाशेन करया तो रोल की लोकांक खरेंच दिसो न्ही आमी फॉरेन्स कितें करता पळय तें आनी ती सीन म्हाका जगबान अशी दाखयली कितें आमी एका गांवान वयता म्हणजे तो पाद्री जावंक आसता न्हू पाद्री जावपाचो आसता तो लोकांक तो बरी देवाची शिकवण दिवंक वयता सो तेन्ना आमकां जेवण खावपाक कांय आसना सो ते आमी एक फुलांची पोटली खंय गेलेली फळांची ती पोटली पॅक करून आमी वयता आसतना कांत आहलो आमचो आनी आमच्या बराबर आमचो आनी एक एक्टर आहलो कोजमा सो आमी तें आमकां तो फळांत खावपाक मोदें म्हणून तो आमी पयलो कांत म्हणटा आनी कांताच्या फाटल्यान ती सीन आहली आनी तो सीन इतलें बरी जाली तुका सांगना खरेंच तें आयकूंक म्हाका आजून पासून तें आयकूंक पूण हांवें तुका चडसो भुमिका करता आसतना पळोवंक ना पूण हातून तुज्यो कितल्यो तुका खुशालकाय मेवल्यो म्हाका हातून जायती खुशालकाय मेवल्या तो थोडोच रोल ना तितून म्हाजो तितून जायतो बरो रोल आहा आतां सद्याक हांव आल्बर्ट रोमा हाचो तियात्र ओडील हातून हांव पायचो रोल करता म्हणजे नॉट अ मेजर पाय पूण मायनर पाय लायक म्हणजे यांग शेडोचो पायचो रोल करता इतको बरो तेवतान तुका सांगो तो बरो आसा तुवें तो तियात्र पयला जाल्यार हांव नको तियात्र पळोवचो तो आनी गोंयच्या लोकांनी तो तियात्र पळोवचो खरेंच इतलो बरो तियात्र आनी इतलो रोल म्हाका आवडलो तो रोमान म्हाका धाडोन सारको तो रोल इतलो परफेक्ट केल्लो आहा आनी तेज्या फाटल्यान तेज्या घोवान ओके आमी तुजो म्हाका दिसता धाकटोसो एक व्हिडिओ पळोवया तूं जायतीं कांतारां गायता म्हणटच ह्या खिणांत एक दुओ तूं आनी टोणी आनी टोणी एक दुओ आहा तेजीच ती VCD आनी तो दुव्याचें नांव आहा कोब्रो हय तो एकदम बरो दुओ तुवें तो लोकांक दाखोवचो पळोवया चल बरें कोतुबा दारून चुकी जिवीत सार संवसारान आडगां नाडगां सोडून फुडाराक चलोंक शिंग रेस्पेतान दुसऱ्याचे कोबरू आयकोंक केन्ना चोंडीक लावचें न्हय कान वाडलेलें सोडून साडलेलें जेवूंक भोंवता आयज जायते जाण टोणी ते रिबंदरा सांगताक हांवें डिसोजाचो एक दुओ आमी पळयला आतां मातशें मुखार वेता आसतनाच तुवें जायत्या डायरेक्टरांची नांवां सांगल्यान तर तुजो सारको आवडीचो असो खंयचो डायरेक्टर आवडीचो म्हणजे म्हाजे चडशे सगळे डायरेक्टर आवडीचेच कित्याक सगळ्यांचेच तियात्र बरें जाल्या हांव कोणाक न्हेसोंक ना बसून ते बसून म्हाजे आवडीचे पूण जालां कितें डिफरंट टॉपीक आसता एक डायरेक्टराचें बरोवप सारकें डिफरंट आसा आतां तूं म्हाका सांगशी आपणाची तकली उजार करून गोरोवन
ओन आपणाची काडी करून आनी कितें करपी जाल्यार म्हाजेच पान जाल्यार हांव मानता म्हणटा तो पॅट्रीक दोराडू कित्याक तो व्हडलो मनीस तो चलता भोंवता आसतना कांतरां घोडटा आनी जायते जाण तियात्रीस पासून तेजे फुडें येता हेल्प घेवपाक म्हणजे तेंची ओन स्क्रिप्ट घेवन येता कितें प्रॉब्लेम आहा आमकां दाखय इवन हांव पासून म्हजी जर कांतरां केली जाल्यार हांव तेजे फुडें वयता हांव ताका दाखयता कितें प्रॉब्लेम आहा दाखय मागीर तो सांगता हें उतर सारकें न्हू हें काड दुसरें घाल हें करया म्हणून होय आनीक तुजो चडसो आवडीचो ज्या तियात्रान खरेंच तुका जायती मायलेज म्हणटा तशी जायती लोकांनी तुका वाखाणलो असलो तुजो तियात्र लोकांचें म्हणजे प्रिन्स जेकब हय बॉम्बे बसून लोकांक ताका लागून हांव अशी एक्चुली बॉम्बे केन्ना पावंक नाहलो तियात्राक ताका लागून हांव बॉम्बे पावलो लोकांनी म्हाका जायतो हें केलो वाखाणलो जेन्ना हांव ताका तेज्या तियात्रान नाचलो बसून तेन्ना म्हाका बॉम्बेसान लोकांचे जायते येयल्ले फोन तुवें फाटी कित्याक घेवना तियात्र कितें जालें कितें प्रॉब्लेम जालो तुजो कित्याक लागून येवंक तूं तियात्रान आहा वो तियात्रान ना हांवें म्हणलें मातसो म्हाजो प्रॉब्लेम जाला बिकॉज ऑफ माय बिजनस प्रॉब्लेम हांव पावना पूण एनीवे केन्ना तर घडटा तेन्ना नशिबान पत्तो येतलो म्हणटा होय आनीक त्या तियात्रान ती 5 वाजाचो तियात्र तोच तियात्र तो हय तो तेजे सगळे तियात्र केले हांव पळय ताका एक्टींग केलां सांतांतून मिलाग्रीचो सागर मागीर रोजा 5 वाज आनी मागीर रोंग जालो म्हजो लास्ट तेजे फुडें निमाणो आयज तूं आल्बर्ट रोमाच्या सांगाताक वडील ह्या तियात्रान न्हेसता आनीक ह्या तियात्रान तूं भुमिकाय करता पूण हांवें आदीं जायत्या वर्सां आदीं तूं भुमिका करिनासलो पूण आतां करची पडटा होय पूण तेन्ना तुका भुमिका करूंक भिरांत दिसताली तुका कोणें ऑफर करूंक ना की तूं भुमिका कर ऑफर नासली ऑफर आसली पूण आमी कितें चडशे कांतारांकूच आसताले तेन्ना कितें 2-2 वर्सां पडटाले आमकां तियात्र आनी केन्ना 3 जाण आसताले हांव टोणी आनी यांगची करता चेडो हांव सोलोय म्हणटालो आनी त्रियोय करतालो सो म्हाका एकट्याक लागून तेवूय उत्ताले बेश्टेन बेकार सो टोणी तर एका तियात्रान जाल्यार हांव आसनासलो सो ताका लागून आमी फक्त कांतरांनीच आहलेले पूण आतां कितें जालां आतां तें ना आतां तुका म्हणटा तुका एक्टर तुका डायरेक्टर तियात्रान घेतलो जाल्यार तुका सिंगरूय म्हणून घेता आनी आर्टिस्टूय म्हणून घेता तूं कितल्या वर्सांचो आसतना तुवें पयलें कांतार गायलें हांव 24 वर्सांचो 24 इयर्स तुवें आतां सांगलां की जीं कांतारां तूं एंटनी आनीक टोनी हांच्या सांगाताक म्हणटालो एक बरी गजाल त्या उपरांत तुवें थोड्यो भुमिका केल्यो आयज आल्बर्ट रोमाच्या तियात्रान तूं वडील हातून न्हेसता तातूंत तूं कांताराय म्हणटा आनीक भुमिकाय करता तर हीं कांतारां जीं तूं म्हणटा ती कोण कंपोज करता चडशीं म्हाजी कांतारां हांवूच करता कंपोज आनी फकत ह्या हितून म्हाजी 2 कांतारां आहा एक म्हाजो सोलो आहा आनी एक दुओ आहा आनी एक आहा तो त्रियो हांव टोणी आनी एकलो फ्रँकी म्हणटा तो भुरगो तो त्रियो ताणें कंपोज केला टोणीचो त्रियो होय एक तुवें कंपोज केला हय सोलो आहा तो म्हाजो आहा दुओ आहा तो आनी कोणाचो हांव न्हू कोणाचो तो आनी त्रियो आहा तो टोणी हांव आनी फ्रँकी तो टोणीन कंपोज केला हय म्हणटोच जे कांतार तूं तातूंत म्हणटा ताचो थोडोसो भाग म्हाजो हांव म्हणटा तो सोलो सिंगल हय म्हणया देवानो संवसार रचून जानवार आसली मनीस नासलोलो पूण मनशा विणे संवसार रितो दिसलोलो उपरांत मातयेचो मनीस आदावांक ताणें रचलोलो संवसारान हो पयलो मनीस अनउपकारी आसलोलो मनशाक केन्नाय मेवना ती वस्त ताका पावना खंयच्या मनशाक कितें घडटलें तें केन्नाच आदी कळना मनशाचो पावर देवाताय केन्नाय तो पावना एक दीस आमी मोत्तेले संवसारान कोण राबोना खरेंच हांवें म्हाका दिसता मुखार वेता आसतनाच तुजो आनीक एक सोलो जो तुवें रिकॉर्डिंग केला जो तुवें आदीं गायला ताचेर आमी नदर मारुया आनीक फुडें या उक्ते पोळणी सांगोक तुमकां काडीच मोज्जें दुखी जाता कायदो आपलो पाडूंक म्हणून ही गोरी